दूधकारांक 1 कोटी रुपया पॅट्रोनेज बोनस म्हूण दिवपाचो थाराव सप्टेंबरांत जाल्ले गोवा डेअरीचे खासा वर्सुकी आमसभेत जाल्लो. 8,650 दूधकारां मदीं वांटपाचें थारिल्लें. पॅट्रोनेज बोनसाची फायल कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या रजिस्ट्रारा कडेन धाडिल्ली. मात अजून मेरेन ताका अप्रुव्हल मेळिल्लें ना म्हूण गोवा डेअरींतलीं सुत्रां सांगतात. 181 कलेक्शन सोसायटींक डिव्हिडंडूय घाल्लो ना. गोवा डेअरीन बोनस डिक्लेअर केल्लो आसलो. तो आमकां पयर दिवाळीक दिता म्हणलो. तो दिवाळीक आज पासून तेणें दिलो ना. ते फक्त फायल गव्हर्मेंटाक धाडलेली आहा म्हणटाय. ते आज पासून कांय ना. आतां क्रिसमस जालो. एक सायडीन आमचे तोंडां हाडून जाल्लें. असले 2 तोंडां कुडी घालतालो हांव. ते आतां ते फायनान्शियली एका पयशे नाय म्हणून तें पेंडींग उरलां. हें आमकां गव्हर्मेंटान बेगीनूय हेंचेर लक्ष घेवन आमकां सगळ्यांक क्लियर करून दिवचें. दूधकारांचेर सारको एक अरिश्ट प्रसंग म्हणल्यार हितूंतल्यान कशें भायर सरपाचें हें आयज दूधकाराक कळना. कित्याक लास्ट टायम जेन्ना गोवा डेअरीची एजीएम जाली ते एजीएमाक आमकां सांगलेलें की प्रोटोनेज बोनस दितले म्हणून आनी तो ताबडतोब धाडून दितले म्हणून. आनी ताजे फाटल्यान आयज सप्टेंबर म्हयन्याक एजीएम जाल्ली. आयज डिसेंबर तेंकलो की प्रोटोनेज बोनस हो आमकां अजून म्हणल्यार येयलो ना. आनी जेन्ना हांव बेश्टेच उलयना. जेन्ना न्यू जेन्ना MD लास्ट म्हयने बसलो ती न्यू MD हांव फोन करीच आहा की बाबा प्रोटोनेज बोनस आमी केन्ना धाडटा म्हणजे तो सांगता ती फायल खंय गव्हर्मेंटा कडेन धाडलेली आहा की पास करपा ते दिवपा. पूण ती फायल काल सुद्दां हांवें ताका फोन केलो की तेणी म्हाका सांगलां ती फायल गव्हर्मेंटा कडेन आसा. रजिस्ट्रारान गोवा डेअरी मिल्क कलेक्शन सोसायटीचो मेंटेनन्स फंड मात निकतोच क्लियर केला. सुत्रां सांगता ते प्रमाण सुमार 90 लाख रुपयांचो फंड क्लियर केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी भीमा पाटील.